रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान थोडे दीस पयलीं अनाउन्स केल्लें की 4 ऑक्टोबराच्यान बँकेन खंयचेय चॅक जर डेपॉझिट केले जाल्यार ते सेम डे क्लियरन्स जातले म्हणून. म्हाका कितलेशे फोन आयले, कितलेशे लोक म्हाका मेळपाकूय आयले आनी तांच्यांनी म्हाका सांगलें की तांच्यांनी ते 4 तारखेक चॅक घाल्ले, थोडे 6 तारखेक घाल्ले, ते अजून पर्यंत तांचे क्लियर जावना. ही एक खूब वायट गजाल आसा. आतां हातून जे आमचे व्यापारी आसा, जे व्यापार करता, तांचो व्यापार टोटली पेमेंटाचेर डिपेंड आसता. तांकां आज खूब प्रॉब्लेम जाला. तसोच कितलेशे लोक जे घर चलयतात आनी मडगांवांनूच न्ही जाल्यार मडगांवच्या भायरूय प्रत्येक आज गोंयान हो एक सगळे कडेन पॅनीक सिच्युएशन जाला आनी लोकांक भरपूर त्रास जाल्या. हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन, तो हे फायनान्स मिनिस्टरूय बी, की तांच्यांनी हातून बेगीनचे बेगीन इंटरव्हीन करचें. थोडे वर्सां पयलीं म्हाका याद जाता सरकारान एक नोटबंदी केल्ली आनी तातूंत लोकांक भरपूर त्रास जाल्ले. आतां हो एक नवो चॅकबंदी काय कितें, हो एक मोठो प्रश्न पडटा, कित्याक लोकांक हातूनय भरपूर त्रास जाल्या. दुसरें हांव सरकाराक आनी एक सांगपाक सोदतां की आतां दिवाळी सामकी तेंकल्या. फुडल्या आठवड्याच्यान ऑलमोस्ट सगळी फंक्शनां चालू जातली दिवाळीची. आतां अशा फेस्टीव सिजनान फाटल्या वर्सा तांच्यांनी सिलिंडराचे रेट वाडयले. ह्या वर्सा ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ वाडला 4%. आतां थोडे दीस पयलीं टॅक्निकल ग्लिचा खातीर तांकां लोकांक रेशन मेळपाक त्रास जाले. आनी आज हे एक नवें आयकुपाक आयलां आमकां की लोकांक चॅक क्लियरन्स न जावन भरपूर त्रास जाता. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की तांच्यांनी हातून बेगीनच्या बेगीन इंटरव्हीन करचें आनी हो प्रॉब्लमांतल्यान आमकां मडगांवकारांक आनी गोंयकारांक बेगीनच्या बेगीन भायर काडचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.